तू सीएम दोतोर प्रमोद सावंताची भरपूर तोखणाय केल्या. कितलो वेगान तो काम करता. काँग्रेसीचो एक आक्रमक असो फुडारी, एक यूथ काँग्रेसी. तुजी जी पळय कितें अपेक्षा बीजेपीन आयली ती पूर्ण फुलफील जाली अशें मानता. हांव खरेंच तुमकां सांगता, एक सॅटिस्फाय आसा न्ही अंडर द लिडरशीप ऑफ चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत. त्या मनशाक जो हांव पळयता काम करता तो, हांव तांकां सदांच विचारता, सर आमी कमी काम करता आसतले, एक 6 वरां बीन करता आसतले, 6 वरान आमकां ती टायर्डनस येता, आमी म्हणटा खूब काम केलें. बट तो मनशाक हांव पळयता जो मनीस आयज कांय ना म्हणल्यार एक 14 वरां काम करता. पळयला आमी हांगच्यान 10:30 वरांचेर घर वता. वयता 14 वरां काम करून सुद्दां तो इतलो सारको फ्रेश आसता, मातसो टेन्शन घेयना. केन्ना हांवें इतले चीफ मिनिस्टर पळयले, बट जो आयज खंयच्याच आमदाराक जो इतलो फ्री हँड सीएमाक मेळपाक तितलो कोणेनूच दिवनासलो जितलो आमचे डॉक्टर प्रमोद. आमी खंयच्या वेळार खंयच्या टायमाचेर विदावट अपॉयंटमेंट ताका डायरेक्टली वचून मेळटा आनी तो केन्नाच आमकां थांबयना आनी हाडिना. फोन मारलो जाल्यार फोन तरी घेता. बिजी आसलो जाल्यार अर्द्या वराच्या भितर आमकां फोन रिटर्न येता. म्हटल्यार इतलो आनी इतलो पेशन्स रावन सगळ्यांचे आयकून घेता. आमच्या आमदाराचेच न्हू, आख्खे गोंयचे लोक तेजे कडेन कितले जाण वयता. आमी पत्रकार म्हणून आमकां फोन करचेच पडटात. सीएमाक खंयच्याय अवेळी फोन करता, आमी फोन घेता. ताजी खाशेलेपण.